नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळया हे हरभरे चणे हेका आमी काळे हरभरे चणे म्हणटा पळय। आनी हे अशे आसता पळय ते जे छोले बीन करता पळय ते हरभरे चणे हेका म्हणटा आमी धवे आनी हे काळे। हे हरभरे चणे आसा पळय कोणाक आतां थंडी बीन जाल्या तेंकां हेचो उपयोग बरो पडटा। हेजो रोस न्ही करता आसतना आमी आतां मसालो वापरता पळय, म्हणजे दाखयता हो पळय हो मसालो आतां वापरता गरम, तातूंत न्ही आनी एडिशनल थोडो आमी केल्लो आसता पळय गरम मसालो खडो, तितून मिरसांगो घालूंक नासता तो हो पळय असलो आनी एक चमचो घालपाचो आनी हेची ग्रेवी न्हू बरें 2 बावला सारकी न्हू हेचो रोस म्हणजे वयली आतां ग्रेवी आसता पळय ती बरी गरम गरम खावपाची, तातूंत न्ही थंडी सुद्दां बरी जाता। अशें 2-3 वेळा करीत थंडी बरी जाता। आनी हो आतां आमी रोस करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर हे पळया एक कोकोनट घेतला, हो म्हाजे एक वळे हे जाले म्हणून हांवें अशें केलें आनी एक वळे हे पळय कातला म्हणजे नाल्लो आनी ओली कोथंबीर जाय, हो कांदो जाय बारीक शिनला, टमाट शिनला, हो धाकटो एक कांदो आसा आनी धाकटो एक टमाट आसा, एक ग्रीन चिली आसा, हांवें एकूच घेतले कित्याक जाणा ती तिखट आसा म्हणून। हे आले ही लसूण एक 10-12 पाकळ्यो घेया, तितले कमी मातशे आले घेया आनी हो उबो चिल्ला कांदो हांवें तो भाजपाक हो काडून हातून घालतले भाजपाक आनी लसूण आनी आले हे पळय हे भाजपाचे साहित्य हे पळय हे आनी भितर लसूण आनी आले पळय हे भाजतले हांव तेलान मातशें फ्राय करतले म्हणजे भाजतले ते हांव। आनी हे आसा पळय कांदो आनी हे लागतले हे पळय एकूच कोकम घेतला, तुमकां जाय जर घेया नाजाल्यार न घेतल्यार जाता। आनी हो आसा गरम मसालो, हळद आनी मीठ। आनी हांव न्ही ह्या रोसाक फोडणं दिवचें ना, म्हणजे करवील घालून बीन फोडणं दिवचें ना। आनी समजा तुमचे कडेन करवील आसा जर तो चणे आमी उकडटा पळय हे कुकरान घालून तेन्ना घालपाचें। आतां न्ही भितर हांव कितें करता हे हांवें धुल्या, भितर टमेटो घालता, हिरवी मिरची घालता आनी हे पळय तोरणोच कांदो पळया म्हणजे ओनियन तो घालता आनी इल्लेशें हितून मीठ घालता आनी इल्लीशी एक हे पिंच जाता तशी ओली कोथंबीर घालता आनी हातून उदक घालता म्हणजे वॉटर आनी कुकरान शिजत दवरता 3 शिटयो काडटा। हे पळय कुकरान घातले आतां हांवें हेका शिटयो काडटा आनी हे भाजप कांदो, सोय, आले आनी लसूण आनी हे आसा पळय मसालो हांवें तुमकां दाखयल्लो हे पळय तो एडिशनल तो हांव रोसान ह्या घालचे ना, तो कोणाक थंडी बीन जाता पळय तेंच्यांनी असो 1 चमचो जादा घालपाचो म्हणजे होय घालपाचो मसालो आनी हो एक्स्ट्रा घालपाचो आनी तेची वयली ग्रेवी बरी गरम गरम खावपाची। हो हांव आतां तुमकां दाखोवपाक दवरलेलो ते हांव घालचे ना आनी हे पळय हो गरम मसालो हळद हांव घालतले। आतां आमी कितें करुया पयलीं कुकराक शिटयो दिवया आनी हे चणे हांवें तुमकां दाखोवपाक दवरलेले। हे पळय आतां हांवें पॅन दवरला, तेल घातला, तेल हांवें तुमकां सांगूं नसलें आतां सांगता हे पळया तेल घातलें आनी आतां भितर आमी आमचो सोय भाजून काडुया। पयलीं घालुया लसूण हे पळय एके सायडीक लसूण घातली म्हणजे गार्लीक आनी हांवें घातलो कांदो म्हणजे ओनियन
आणि आता हातून ही सोय घालूया. पयली अशें आसता पळय जाल्ली सोय ती पयली घालपाची आणि कातलेली आनीक एका मिनटान घालूया. हे पळया हेजो मातसो कलर चेंज जाता तेन्ना आता ही सोय घालूया भितर. आणि आले घालता आणि भाजता ती. हे पळया असो कलर येवपाक जाय सोयक. जे भाजला ते सोयक असो कलर येवपाक जाय पळय. आता ही भाजून जाली आणि आता हांवें ही भाजल्या उपरांत सकयल काडून दवरले निवत. आता ती निवोनी मातशी मागीर वाटूया, वाटण करूया. आणि चण्याची गजाल सांगपाक तुमकां विसरले एक. आता हे काळे चणे आसता पळय ते घट कशे आसता न्ही, आणि बाकीचे चणे आसता चवळी आसता, वाटाणे आसता, अशें बीन आसता पळय. तांकां कशें शिजता त्या प्रमाणे आमी शिटी दिता. पण हे आता काळे चणे आसता पळय थोड्यांक 3 शिट्यो दिल्यार खूब उकडटा, थोड्यांक 2 दिल्यारूच उकडटा अशें आसता. तेन्ना हे आता काळे चणे आसता पळय तांकां मात न्ही हरभऱ्या चण्यांक ह्या 1-2 शिट्यो जादाच काडूंक जाय. मातशें ते घट कशें आसता न्ही ताका लागून मागीर बरी रूच बरी येता. आनी हांवें तुमकां 3च शिट्यो सांगल्यो, त्यो 5 शिट्यो सुद्दां काडल्यार जाता तुमी. हे पळया हे चणे आता हांवें उकडले आनी ते अशें जा खूब सुद्दां शिट्यो दिल्यार अशेंच उरता. पण ते बरें उकडले आं. हे पळय हे पळय. आता ते धापून दवरुया. आनी तो पर्यंत हे पळय सोय आता ही भाजलेली घातल्या भितर. आनी हळद आनी गरम मसालो भितरूच घालुया. आनी हितून उदक घालता म्हणजे वॉटर आनी मिक्सरार वाटण करता. हे पळया हो इतलोसो हिंग आसा पळय इल्लोसोच घालप तो शंकर शाप न्ही तो म्हणून. हो पळय हो हिंग न्ही हांवें भाजताना घातलेलो आं. इल्लोसो फोडणा दिवचें ना म्हणून भाजताना सोय घातलेलो तो सांगपाक तुमकां विसरले पळय. आनी तुमी जर ह्या रोसाक जर फोडणो दितली तर दिल्यार जाता. कित्याक आनी ते फोडणेन न्ही मागीर करविलूय घातल्यार जाता. हांव फोडणी दिवचें ना म्हणून पळय इल्लोसो न्ही तो दाखोवपाक मेळना जालो. हे पळया इतलोच हिंग घातलेलो सोय भाजता आसतना म्हणजे कोकोनट. हे पळया हे आता वाटण हे पळय अशें जावंक जाय. चडूय बारीक वाटूं नाका. हे पळय अशें रवळ मातशें उरोंक जाय. तशें मागीर तितून न्ही रोस बरो जाता. आता हे सगळे हातून घालता आनी बॅलन्स करता. हे पळय हे सगळे घालता हातून आं. हे पळया आता हेका खतखतो आयलो बरो. सुंदर जाला रोस पळय वास सारको बरो येयलो. आनी आतां भितर न्ही आतां जालो तो. हे पळय 2 म्हणजे धाकटीशी सोलां म्हणजे कोकम घालता. हे पळय इल्लेशें मीठ घालुया आनी ही ओली कोथंबीर घालुया आनी सॉल्ट घालता. आता हो रोस जालो. आता तुमकां सर्व करता. गॅस करूया बंद. असो मातसो ओपन दवरूंक जाय. मातशी वाफ वचूंक जाय 5 मिनटां आनी मागीर सारको धापपाचो. हे पळया आता हो काळ्या हरभऱ्या चण्याचो रोस तुमकां रेडी टू सर्व केला. तेन्ना हो रोस न्ही बरो रुचीक जाता. खरोच रुचीक जाता. आनी ताका लागून न्ही तुमी असो मुद्दाम करून पळयात, खायाच. आनी मागीर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी आतां तुमचो टायम काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं.